तांकां सुटका दिल्ली देवान इजिप्तांतल्या गुलामपणांतली ते विसरतात आनी देवाची इश्टीण करूंक लागतात. आनी तेन्ना देव तांकां ते सोरोप धाडून ते तांकां ती त्रासान पडटा, आपणाचेरच ती मानून घेतात मोगाच्या भावान भयणो. आनी तेन्ना मोइसेस तो पितूरचो सोरोप उबारून ते पितूरच्या सोरोपाकूच पळयल्यार ती सगळीं बरीं जातलीं म्हूण, तांकां पेखवणी मेळटली म्हूण तें आमकां आयच्या ह्या वाचपान कळूंक येता. आनी हेच भाशेन मोगाच्या भावान शुभ वर्तमानाकूय आमी तेंच पळयलां. आतां जेजू ह्या दिसांनी आमी पळयतात, जेजूचे आपले कोश्ट मनाची वाट चलचो आसा आनी तो परतून परतून हे फारिजेवांक सांगता, फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्रांक सांगता की तोच खरो देवाचो पूत म्हणून, तो जेजू सोडवणदार म्हणून तांकां सोडितलो म्हणून. पूण मोगाच्या भावान भयणो, हे फारिजेव आनी हे ते आपल्याचेच पातकान बुडलेले आसात आनी ही जेजूची शिकवण जी आसा ती घेवंक ते आपणावंक ते फाटीं सरतात. आनी आयज देखून पळयत जाल्यार ते ताची उतरां माननात. ते सगळे लिटरली आपल्या उतरां पळोवन ते कितें जेजू कितें म्हणटा तो तेंच ते मानून घेतात आनी तांचो अर्थूच तो दुसरेच म्हूण समजतात. मोगाच्या भावान भयणो, आयज देखून जेजू आमकां सांगता आनी पवित्र पुस्तकांत आतांच आमी आयकलां, जेजू म्हणटा तांकां म्हणटा की तुमी हे संवसारांतले, आपूण ह्या संवसारांतलो न्हू, आपलें जें आपूण जंय आसा तें दुसरेंच. आनी हेच भाशेन जेजू तांकां कळीत करतालो की तो सर्गीच्या राजाची खबर करतालो आनी सर्गीचे आयज जेजू आमकांय तेंच कळीत करता. आमी आमचें जिवीत हे संवसारीक जिविताचेर न्हय, पूण ती भाशेन ताचेर सर्गीच्या राजाचेर आमी नदर घालूंक गरजेची. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना ताका उंच उबारतले तेन्नाच आमी ताचेर नदर मारून विश्वास दवरतलीं आनी विश्वास दवरतल्यांकूच सोडवण मेळटली म्हूण जेजू आज कळीत करता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी कितलीं पातकां आसूं आनी कितले त्रासांत आसूं, कितले संकश्टांत आसूं, देव आमकां सदांच पळयता आनी आमकां आयज सगळ्यांक आमंत्रण दिल्लें आसा. आमी ताचेरूच नदर मारूंक, आमी जाता ते भाशेन जेजूचेरूच नदर मारूंक, आमच्या जिवितांत ताचेरूच नदर मारून मुखार वचूंक गरजेचें. आयची दोनी वचपां आमकां तेंच शिकयता, देवाचेर नदर मारूंक.